हरमलच्या गिरकरवाड्या वयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातल्या बेकायदेशीर बांदकामा वयल्यान हायकोर्टान सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिसाक धपको दिला। ताच्या बापायच्या आणि काकाच्या नावार आशिल्ली बेकायदेशीर बिल्डिंग 48 वरांत सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिलेलो आसा। तशेंच दांडो पेडणेच्या सगळ्या बेकायदेशीर बांदकामाचो अहवाल 7 नोव्हेंबरा मेरेन सादर करपाचो आदेश खंडपीठान सरपंचाक दिला। ऑनरेबल जजान क्लियरली म्हटलां की नो डेव्हलपमेंट झोनान दॅट टू ऑल्सो विदीन 50 मीटर्स ऑफ द हाय टायड लायन जे कोणी डेव्हलपमेंट केलां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन बांदलां एक सारकीच तेंच्यांनी सारकें सिरियसनेस दाखयलां आनी जजमेंट असो दिला की हेच्या फुडें आनी कोणीच बांदचें न्हू आनी बांदलां पळय तेचेर एक्शन घेवची म्हणून सरपंचाक सांगलां। आतां कितें हे जे आमी घातलें पिटिशन पळय कांतारी म्हणटा तेका आतां 30 दिसाचो नोटीस दिल्या की 30 दिसा भितर ताणें आनी डेमोलिशन करता आनी तेणेंच एफिडेविट फायल केला की आमीच डेमोलिशन करता म्हणून। हेचो मिनींग जालें की तो एक्सेप्ट करता की आपणें तें कन्स्ट्रक्शन इलिगल केलां म्हणून। आतां एक म्हण आसा पळय सुक्या बरोबर ओलें जळटा तशें म्हाका दिसता सरपंचाच्या फॅमिली मेंबरांचें थंय कितें कन्स्ट्रक्शन आसा तें स्क्रुटनींग करतना ते जजान विचारलें बाबा हें कोणाचें तेन्ना ते सकाळीं सांगलेलें की 2:30 पर्यंत आमकां सांग म्हणून तेन्ना हेका प्रेजेंट केलो सरपंचाक थंयच्या लोकल सरपंचाक आनी सरपंचान सांगलें की तेचे ते फॅमिली मेंबरांचें म्हणून। आतां तें कितें सिलींग ऑर्डर दिल्या वा तेंच्यांनी बिजनस आपली एक्टिविटी बंद करची म्हणून तेका जजान क्लियरली तांकां सांगलां। आरांबोल हॉटेल डेमोलिशन प्रकरणाचेर आज सुनावणी जाली आनी हे हॉटेल जे आसा हे खंयच्याच परिस्थितीन मोडचेच पडटले अशें हायकोर्टान सांगलें। हायकोर्टान 15 डिसेंबर मेरेन मुदत दिल्या हे हॉटेल डेमोलिशन करपाक आनी ओनरान हे हॉटेल सगळे कॉम्प्लायन्सीस सगळे एक्सपर्ट घेवन हे डेमोलिश करचे आनी कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट एक सादर करचो 15 डिसेंबर मेरेन। तेंच्यांनी एक मुदत मागलेली मातसो आमकां टायम दिवचो म्हणून तो एक टायम तांकां दिल्लो आसा आनी ते बरोबर पळोवंक गेल्यार हे कन्स्ट्रक्शनाक लागून हे वाद कन्स्ट्रक्शनाक लागून हे कन्स्ट्रक्शनचें प्रकरण आसा ते सरपंचाच्या आंगलट येयला। सरपंचाक कोर्टान सामकेंच वडीर काडलें। खंयच्या हितून तुवें NOC दिली काय ताका विचारलें आनी त्या हितून फुडें जशें आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाता थंय कळ्ळें की ते सरपंचाचे अंकलाचे आनी बापाचे 2 हॉटेलां आसात एकाच तेकोन ती सुद्दां इलिगल आसात आनी देखून कोर्टान सोमती ऑर्डर काडली कलेक्टरान हे सोमते वचून 2 हॉटेलां सील करपाची जो बापायची आनी त्या अंकलाची आसा तेजी। कोर्टान पयलीं ताका विचारलेलो जो धंदो कित्याक तेणी सांगलेलो शेक आसा आपलें कसलें कन्स्ट्रक्शन ना म्हणून थंयसरूच तो फसलो। मागीर ताका कोर्टा फुडें एडमीट करचें पडलें एक सायडीचें एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते पासून आपल्या बापाचें जावन आसा तर तेणी कोर्टाक हें दिलां कित्याक आपूण अंकल आनी जो कोण बापूय आहा तांकां तो हें करतलो कन्विन्स करतलो हॉटेल सील करात म्हणून।